8:26. Awami Voda Suntosa Subhiya Sumoduja Gata Stuti Voda Ullasa Jevna Tuja Sumisa Jevna Tuja Sumiya Urbe Ami Aila Moha Ruka Ami Arsita Arsan Monan Yeksa Tuji Stuti Gata Varada Dalita Duka Ami Mekaita Yetawami Voda Santosa Sumiya Sumortuja Gata Stuti Voda Ullasa Jevna Tuja Sargisha. आयच्या मिसाची ते सवा शेल्डन क्रास्ता बंटवळ अर्गामे स्थितात जॉसलिन मेरी सल्डाना मुकामार लोना डिसोजा विजय फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मी स्थितात जेनिफर डिसोजा किनिगोळी आल्फ्रेड मस्करेनसच्या आत्म्या खातीर मी स्थितात जॉसी मस्करेनस स्टेला फायस च्या आत्म्या खातीर मी स्थितात लीना नजरेत बेंदोर एजे नजरेत च्या आत्म्या खातीर मी स्थितात सिसिलिया नजरेत वालेन्सिया अँटनी बेनेडिक्टा कोरेया च्या आत्म्या खातीर मी स्थितात मेबल कोरेया कार्मिन नजरेत हिच्या आत्म्या खातीर मी स्थितात लिली फर्नांडीस जॉन एस पिंटो ह्याच्या आत्म्या खातीर मी स्थितात कुटुंबाचे सर्व संदे बीना आणि मीना रोसी यांच्या आत्म्या खातीर मी स्थितात मेवल डॉमिनिक तिसऱ्या वर्साच्या मरणाचो उगडास काण जस्टिन रोहन स्टेला डिसोजा किनिगोळी बरी भलायकी खातीर अँड्रिया एंजेला आणि एलिशा डिसोजा बरी भलायकी मेळचे खातीर रोसनी डिसिल्वा वालेन्शिया स्पेशल इंटेन्शना खातीर ते सवा खातीर मागोंक उलो दिला. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या जॉसलिन मेरी सिल्डाना मुकामार तशेंच संजेची काफे फळार दिल्या स्टेला डिसोजा आनी टॉम किनिगोळी ह्या दोनी दानींचो आमी उपकार बावडटाव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज संत अंतोनीक मान कर्ण चवथे दिसाचे आमचे भक्तीपण आमी आज आचरण करता. आज प्रत्येक रितीन आमी मागया इवसना खातीर बरें काम मेळच्या खातीर बरो फुडार बांदून हाडच्या खातीर आनी तशेंच आमी मागया पिडेस्तां खातीर आनी सर्व कुटुंबाच्या संद्यां खातीर.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. संगता आमी म्हणोवया. हांव पातकी सर्पदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपदेदार देवा आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थसो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतराण सरोंको आनी देखीन सलोंको भगेवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवण्यान ताणें उतराण शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुताचे सुख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिरकाच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता आनी तुजी स्तुती करता. सर्वेस्पराचें नांव हांव वंदिता. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी हांवें म्हजी पैण सुरू करचे आदीं म्हज्या मागण्यांत हांवें उक्त्यान जन्माय सोदली. मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळा पर्यंत हांव ती सोदतलो. ती फुडली ते घडयेंत हांव तिचो दाखो पिका पर्यंत म्हजें काळीज तिचे तावन संतोसले. नीट वाटेर हांवें म्हजे पांय दवरले, कित्याक म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका तिची ओळख आसली. थोडोस वेळ हांवें तिका खाण दिलो आनी म्हाका जायती शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदरगत केल्यात. म्हाका जन्मय दिता ताका हांव महिमा दितालो. तिचे प्रमाणे जिवंक हांवें निश्चय केला. बरें तें करूंक हांवें वावरल्या आनी हांव केदींच लाजेक पडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो जायस सत्रेन हांवें दमशास पडल्या. म्हजे हात हांवें सर्गाक उबारल्यात आनी म्हाका तिचे जाय पुरती ओळख ना म्हूण हांव रडलां. तिचेर हांवें म्हजें मन लायलें आनी निताळेन ती म्हाका मेळ्ळी. तिची ओळख जाय ती घडयेंतावन म्हाका समजुनी मेळ्ळी. देखून हांव ती केदींसान सोना. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो
काळजाचो संतोष सर्वस्वराचे शिकून तो बरे जीवाची ती गटाय सरस्वराची नियमा मोती कुसवाड नेंत्याची ती जनवाय सर्वेश्वराचो आज्ञानितीचो काळजाचो संतोष सरस्वराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष सरस्वराचो हुक्मो स्पष्ट दोळ्यांचो उस्वार सर्वेश्वराचो आज्ञानितीचो काळजाचो संतोष उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्ताचे उतार ताजे सगळे ग्रेस कायेन तुमचे ते बिडार करूं ताचे नावी देवा बापाक अर्गान दिया Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू आणि ताचे शिस परत्यान जेरुसलेमाक आयले आणि तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक शास्त्री आणि जुदेवांचे मदबरी ताचे सशेन येवन विचारूंक लागले, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांवें तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करतां म्हण तुमकां सांगतां. सांगा म्हाका, जो हांव स्नान दिवचो अधिकार खंयतावन मेळ्ळो? देवातावन की मनशातावन? तवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले. आमी कितें म्हणजे? देवातावन म्हणून जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सोदमंतलो ना? म्हणून तो विचारतलो. मनशातावन म्हण म्हणयवे, जो हांव निजायकी एक प्रवादी म्हण सुमेस्त ताका मानतले देखून लोकांक ते भियेतले. आनी आमी ते नेनाव म्हणाले ते जेजूक जाप दिवन. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांवें तुमकां सांगचो ना. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत दोन तरांचो लोक आमी पळयतावो. एक जेजूचो अधिकार स्विकार करण ताचे खुशे प्रमाणे चलचो, आनी एक जेजूचो अधिकार ना स्विकार करण ताचे तावन मौन अपेक्षुचे. जेजूक सक्तांची मोणां आनी काळजां कळीत आसात. कोणाच्या मनांत आनी कोणाच्या काळजांत ताचे विशीं कसलोच तर्क जाता आसा म्हणलें तो खंडीत जाना आसा. जेजू विशीं तर्क करचें भोव गरजेचें. तर्क तावन जोड घेवची जानवाय अखंड भावार्थ खरें आनी गूण जानवाय जावन आसा. पूण आमी तर्क करतना कशें तर्क करूंक जाय?
आमी तर्क करता आसतना प्रामाणीकपणान आमी तर्क करूंक जाय, उक्त्या मनान आमी तर्क करूंक जाय, पूर्व अभिप्राय समजून आमी तर्क करूंक जाय आनी नेणटो आनी बळो जावन आमी तर्क करीत जाय. पूण असलें बरें मन आनी असलें बरें काळीज शास्त्रीय आनी परिजेवंतय नातल्लें. जेजू तांची काळजां पारखीता, जेजू तांची मनां पारखीता. ते कापाटी जावन आसले आनी जेजूक शिरकोण घालूंक पळयतले, ताका अपमान करूंक कीळ करूंक ते पळयतले. म्हज्या मनांत आनी म्हज्या काळजांत जेजू विशीं कसले तर्क चलोवन आसा. जेजूस हांवें प्रामाणीकपणांत स्विकार केला गे. उक्त्या मनान ताची खुशी करूंक आनी ताका काळजावन जियोंक हांवें प्रयत्न केला गे. जेजूची शिकवण आमी आयकता देवाच्या उतरां मुखांत्र ती म्हज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत ती रुता केल्या गे. आनी सदो बळो जावन जेजूक सोदूंक आमी प्रयत्न केला गे. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, अधिकार जावंक पुरो आमी जेजूच्या अधिकारा प्रमाणे पळयता तर जाल्यार जेजूचें तें बरेंपण आमी पयलें पळोवंक जाय. जायत्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. कोण ताचेर पातयेलीं, ताच्या उतराक कालती मानगले, तांचे तें आजापां घडलीं. आमी सवाल विचारच्या बदलाक आमी भावार्थांत सत मानून घेवया. देवाचें उतर कितें आसा तें समजून त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना, प्रामाणीकपणांनी आमी घेता आसतना आमचें तें उतर फळ दिवंक शकतलें. आमेन. Baba sergincha Undo Devan Rakamasa Kristacha Amka Badlu Undya Vaina Sangi Bapa जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आपा बापा सर्गीच्या उंडो घेवा Kristacha amka बदलू. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नाट्य पवित्र शुभेच्छा देवांक सवेस्पर मानली. सर पदवेदारा आनी भोवरत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें दोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काळ तुज्या मोगांची अणू ससनाची सडवण सोडूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचे भारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसूया. आमी करूंक
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो संत आंतोनीक तुज्या भक्तांच्या मानाक ही परब संभ्रमोंक तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां तीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आणि भक्ता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका उंच सर्गी तुका उंच सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंच सर्गी तुका उंच सर्गी तुका उंच सर्गी तुका बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सुस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसूत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria. सुमया जेजू तुझे मारा आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्या सुमया जेजू आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आणि सडुणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतला आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर आम्ही मागता अवंकार मरिये देवाची माय संगती भाग्यवान जुसेचो पती भाग्यवान धर्मदूता सांत अंतोनी सर काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवून म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ सकाळ तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तुचे येणे बरोवशेन अतिरिक्तल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतायान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. जय सवासो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. समयात तुमचे तरी आमचे मुखार पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
ठाकूर पूर्ते सागरा वंदन ये ख्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजांचा जीवो उडो तो जीवित देता पात्यांच्या पासांतलो म्हाका राखता आकाशी सूर्योक उजवाड पावता जीवित मोचे नंदन करता जीविताको वरा दूरपे सागरा वंदन ये ख्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजांचा बरोबरी तुझेयाक वागता पाचव्या सरोबा वरून पायता जीविता जर तू वाटता सुखात वरून पायता जीविताको मराको सागरा वंदन ये ख्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजांचा प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंतांतून तुझी आणि तुझे पवित्र सभेचे विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर ससनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावसलो. आमी आतां सेविल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान सक्री करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सुख भोगूंक आमकां फाव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजूचे नावे असर्या केल्या संतान थोरी वर्त्या भक्ता देवचारांक तुवें धांवडायले तिडेस्तान तुवें बरें केलें. दर्यान सांकळेक तूं फर्मायता आंधळ्यांक पांगड्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सणल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन घालताय. महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता. महिमा महिमा
पवित्र आत्म्या सस्ना काल सस्नाच्या सस्ना मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. जावंक पुरो वैयक्तीक रितीन, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमकां जालां. मोतीची आनी कुडीची भलायकी आमची बरी जाल्या. ते देखून आमी अर्गां दिवया. आनी ह्या भक्तीपणा वेळार सबार ते सावा आमी हाडून आयल्या. सांत अंतोनीच्या मजतीन तावन देवाक भेटोवंक आमची ते सावा ताच्या पांयां तळा दवरया. वर्त्या संत अंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आणवारां देंवचार आनी सर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मरिफात पिडेसांक भलायकी मेळटा, उत्सांबळ धैर्य थंड जातात, बंदिवानाचे संकले तुटोवन पडतात, तोंडे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मणे उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागता आनी मागल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रहाचरण पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरन तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता, तें सर आमकां जोडून दी. तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत अंतोनीच्या हातांत जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. मोगळा जेजू, कृपेच्या आनी काकुलतीच्या जरी हांव तुज्या पांयांक पडटां आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुज्या मरणाच्या ओडीच्या वेळार कुर्सारतावन तुजे आवयचेर मोगाळ दिश्ट घालन तिका जुवांच्या तबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमत बरीत काळजा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळदार दोळे म्हजेर, परती म्हजेर निर्भागी पातक्यांचेर. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो बाप, ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी आकांतांत तूं म्हाका पाव. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेर म्हजो भरवोसो हांव दवरला. आमेन. बऱ्या जेजू, मोगाळा तारुका, भगेवनपणाची जरी तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी आमचे खातीर तुवें वरयल्ल्या तुज्या आमोलीक रक्ता मारिफात तुजे कडेन परतून मागता. तुजे काकुलतीचे आनी बापाय सारक्या मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरोवन दुस्मानाच्या गुलामपणांतलो सोडयल्ल्या निर्भागी पातक्यांचेर ह्या म्हज्या कंठींत आनी बेजारांत म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला. आमेन. दयाळा जेजू, म्हज्या आत्म्याच्या एकच आनी भद्र आश्रया तुज्या पांयांक हांव पडटां आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटयल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुवें बाळ रुपान ताका दिश्टी पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशेवन ताचे थंय दाखयल्ल्या मोगा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी बेजारायेंत तूं म्हज्या आत्म्याक देवून सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला. आमेन. संत अंतोनी कडेन मागणे. निजकल्पणाच्या धव्या फुला, दुर्बळेच्या उंचतेकी, कालतेपणाच्या नीज आश्रया, भगेवनपणाच्या परसळीत नेकेत्रा, आनंद बरी संत अंतोनी, देवपुता तुज्या हातांत घेवन स्वादीक उपकार तुका पोवचलो. तुजे कडेन परतून मागतां. तुज्या पदवीदार आदारा काल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी अवसरयेंचे देणे विशेश जावन आसा. म्हजेर बिरमत दवर आनी म्हजे व्हड गरजेन म्हाका पाव.
सकड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर, म्हज्या पातकांचे करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्त मोग म्हाका सोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सुमयाची साखरी हांवें करन. तुज्या सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका ओगळसूंक, ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गराजांत म्हाका पावय. आमेन. संत अंतोनी आमपासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात पावसांच्या खातीर प्रार्थुया. सर्पदेदरा आनी सदां जिवच्या देवा, भाग्यवंत अंतोनीक तुवें तुज्या परचेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अणवरांतली सुटाशी आनी सर आमच्या परक्यावणी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. आता आमी रेलिकेचो आशीर्वाद घेवया. Sant'Antoni Bhakta, Sant'Antoni Bhakta, भागीची बेन तुझ्या, भागीची बेन तुझ्या, नावाडले ये भोगता, जेसू सोम्याक आमच्या, नावाडले ये भोगता, जेसू सोम्याक आमच्या. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कुरवीन घर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.